टिकटॉक विथ लौकीक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. असेंब्ली लागीं पावल्या 21 जुलयाच्यान असेंब्ली स्टार्ट जाता 15 दिसाचे सेशन आसतलें. अशा वेळार विजयान एक आमचो आवाज विजय ह्या कार्यावळी सकयल 12 तालुक्यांनी वचून आयलो. थंयचे प्रश्न तेणी जाणून घेतले आनी आयज तेंच्यांनी सालसेतचो तालुको कंप्लीट करून आयज तेंचे गोंयभरची जी तेजी भोंवडी आसली ती कंप्लीट केल्या. सो आयज आमचे विजय बाब आहा. वेलकम विजय बाब. तेजेच कडल्यान जाणून घेवया की कसो फील आसलो. तुमी 12 तालुके लास्ट टायम तुमी म्हाका दिसता थोड्योच एरिया कवर करपा पावले. ह्या वर्सा तुमकां 12 तालुके, दोन कडेन तुमी 2-2 तालुके घेतले. सो गोंयभरचें कसो फील कितें आहा? एक म्हणल्यार बेजीक एक पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट म्हणलो की लोकांचें आयकुया, भाशण दिवचें परस म्हणल्यार लिसनींग रेदर दॅन लेक्चरींग हे कन्सेप्टाचेर आमी हें केल्लें. ओके. आतां आयकून मागीर आवाज उठोवप एसेंब्लीन, पूण लोकांचे इश्यूज समजून घेवंक जाय आनी लोकांचे मदीं वचून लोकांचें आयकूंक जाय. म्हाका एक सारांश म्हणल्यार असो करूं येता की सगळ्या तालुक्यांनी लोक बेजार आहा सरकाराचे आनी लोकांचे आयकुपी मनीस कमी आहा. म्हणल्यार बेजिकली लोकांची भाशणांच, लिडरांची भाशणांच चालू आहा. लोकांचे कोण आयकूंक सोदना. ओके. मुख्यमंत्री भाशण दिता, ओपोजिशनूय भाशण दिता, एक्टिविस्टूय भाशण दिता. तर सगळे भाशणां दितात, पब्लिकाचें आयकूंक सोदना कोण. असो एक जनरल फील जो एक लेटंट फिलींग अशें दिसता. लोक उलोवन दाखयना हें, पूण हें फिलींग आसा, हें अंडरलायींग फिलींग आहा. आनी म्हाका दिसता दॅट कॅनॉट बी इग्नोर्ड. सो दॅट कॅन बी अ बेजीस फॉर मेनी थिंग्स मोर. ओके. आज आमी साश्टीन आसले. साश्टीन मडगांवांत एक मास्टर प्लॅन चलता. लोकांचो थंय आहा की मास्टर प्लॅन म्हणटा मास्टर्स प्लॅन. कोण तरी एक मास्टर आहा ताजो प्लॅन. इट इज नॉट अ पिपल्स प्लॅन. सो पिपल्स प्लॅन केन्ना येतलो? लोकांचें आयकलें जाल्यार येतलो. तो हो जो मुंबयच्यान बरयला प्लॅन, ते प्लॅनाचो बेजूच असो आशिल्लो की लोकांचें आयकुपाची गरज ना. आमी एक्सपर्ट, आमकां खबर आहा थंय कितें बरें तें. हो एटिट्यूड, हो सरकाराचो एटिट्यूड, हो मदांतपणी मद मारिल्लो भशेन एटिट्यूड की आमकां सगळें खबर आहा. तुमकां सगळें खबर आसूंकूच शकना. फायनली जनतेकूच खबर आसता. पब्लीक इज ऑलवेज द किंग इन डेमोक्रेसी. तें जर तूं एक्सेप्ट करूंक सोदना, देन यू आर बिकमींग डिक्टेटोरियल, यू आर बिकमींग डेस्पोटीक आनी यू आर बिकमींग एरोगंट. हे सगळ्यो तिनूय क्वॉलिटीज ह्या सरकाराक लागू जातात आनी सरकार पिकला. आतां तो पडपाचो आहा. तो पडटलो केन्ना? तो पिकून पडटलो काय लोक ताजेर फातर मारून ताका पिकून पडटना खावपाक बरें आसता हरशीं? ना, तशें ना. शे गवरान एक फेमस म्हणिल्लें आहा, रिव्होल्यूशन डज नॉट हॅपन when an apple gets ripe and falls down. You have to make it fall down. You have to throw a stone and make it fall down. ओके. So फातर मारपाचें काम तुमी करतले? लोकांनी करचें पडटलें. हांव एकलो फातर मारून जाय सरकार पडचो ना. लोक फुडें सरचे पडटले. लोकांचो आवाज म्हणून तांचे इश्यूज रेज करपाक हांव ट्राय करतलो. आज तुवें तेंय पळयलां, एक सायडीन आमी आवाज म्हणून उलयतात. थंय आवाज उठोवपाचे सगळे एव्हेन्यूज जाता तितले सरकार बंद करीत आहा. म्हणल्यार पयलो म्हणल्यार तो क्वेश्चनाचो तो लॉट सिस्टम. त्या लॉट सिस्टमान ओपोजिशनाक लागचेंच ना. इट इज 1:4 प्रोबॅबिलिटी. प्रोबॅबिलिटीचोच नर्द घेतलो खंयचो मडकेकार पसून तुका सांगतलो की 24 लोक ते घालतात आनी 7 लोक तूं घालता. सो 3 टायम्स चड आहा. 3 टायम्सा परस चड रेशियो तसो आहा. रेशियो तसो आहा म्हण तुका लागतलो कसो? सो पयलो क्वेश्चन आवर जो ओपोजिशनाचो आसता, हो क्वेश्चन आवर ह्या सरकारान आनी ह्या स्पिकरान आनी ह्या मुखेलमंत्र्यान कन्वर्ट करून हो रुलींग पार्टीचो आवर केला. सो लोकशाही पळय, लोकशाहीची हत्या ही एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी म्हणजे आज एक्टिविस्ट उलयतात ती कशी गोंयान आहा ती पळयता. असेंब्लीचे मागीर तुमी आतां पयलीं आयज लास्ट तालुको तुमचो सालसेट केलो. सालसेटीचे काय वेगळो तुमकां मुद्दाम वचून कितें करपाची गरज ना, पण तुमी लोकांक आयकले. सो तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी धरून मडगांव धरून एंटायर सालसेत धरून सालसेतचो फील कसो आसलो? ना, सालसेतचो फील सरकारा बरोबर कोणूच ना. कोण आहा तो कळना. दिगंबर कामत असलो सारको पावरफूल लिडर जो म्हळ्यार इतल्या वर्सां जिखला, ताका पसून ताजी ग्रीप गेल्या ताजे मतदारसंघ. तेंचे लोक येतात, थंयचे लोक येतात, लोक भिल्यात, ते भंय लोक दाखयतात आनी तांचोय बी एटिट्यूड म्हाका आज कॉमीक दिसलो. हांव एक असोसिएट मेंबर कावन्सिलाचो. आय हॅव अ रायट टू गो टू द कावन्सिल, सीट देर,
टॉक टू द स्टाफ. हे दीस इज विदीन माय म्हळ्यार माय ज्युरिस्डिक्शन. ऑफिशियल म्हाका तो रायट आहा. थंय ताणें सगळ्या ऑफिसरांक नाच केले. म्हळ्यार आयदर दे हॅव गॉन ऑन लीव ऑर दे जस्ट गॉन आउट, दे हॅव डिसअपियर्ड. पूण स्टाफूच ना. एक दीस तूं जर स्टाफ ना केलो, आमी फाल्यां थंय परते येवंक शकता. फातर्डेच्यान मडगांव येवपाक टायम कितलो लागता. आनी तशें जर तूं करूंकूच गेलो अशें डेफायन्स आनी हें केलें जाल्यार वी वील हॅव टू रिएक्ट. आज फक्त आयकूंक आयल्यार इतलें, जाल्यार उलोवंक आयल्यार कितलें तें तूं कोंत काड. सो हे फक्त मनीस सादो एक पब्लिकाचे इश्यूज आयकूंक येता ते पसून एसेंब्लीन रेज करपाक. हांवें खंयच 12 तालुक्यांत भाशण दिवंक ना. खूब कडेन म्हणजे भाशण अशें आयकूंक लोक आयिल्ले, अरे हें सगळें जावन काणकोणा सांग्यार एक मातशें उलय म्हणून. हांवें म्हणलें ना, उलोवप ना. एक एज अ मॅटर ऑफ प्रिंसिपल हें फक्त आयकप. मॅक्झिमम मिडियाक एक समरायज केल्लें आहा कितें जालें, कितें दिसता, खंयचे इश्यूज मेन हें केलां आमी. पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत कवर केले पळय न्हू. मॅक्झिमम ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ज्यो 33 आमदार हे जे आहा रुलिंगांतले आहा त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक तुमकां त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक हॅपी ना? हॅपी नाच. गोंयांत प्रिडॉमिनन्स म्हळ्यार मेजॉरिटी लोकांचे हे हॅपीनेस इंडेक्स म्हणटा तो कमी आहा. तो कित्याक आहा? आनी रुलींग पार्टी हॅज फेल्ड. गोंयचो हॅपीनेस इंडेक्स वयर आहा वयर आसा म्हण ते सांगतात. पूण पब्लीक जे मेळटा ते आमदारांचो हॅपीनेस इंडेक्स बरो आहा. तांचे बरे दीस आयिल्ले आहा, लोकांचे न्ही. लोकांचे कोणाचेच बरे दीस येवंक ना. बेरोजगारी सामकी सेकंड हायेस्ट इन इंडिया, डबल द नॅशनल एवरेज. सो गोंयांत बरे शिकिल्ले भुरगे गोंय सोडून वचचे पडटा हें आवय बापायक दुखता. म्हारगाय वाडल्या, भायल्यान लोक भितर येतात. गोवा युनिवर्सिटीचो वायस चान्सलर म्हणटा की गोंयकार आसल्यार आमचें एक्रेडिशन देंवता. म्हणजे इतले गोंयकार हुशार आसून हो आमकां सांगूंक आयला आतां की तुमी म्हणल्यार एणे म्हणून तुमच्या खातीर डिग्री देंवता. सगळे लोक मानतात की इंडियेन जर कोणूय एक सारको एक स्पेशल मनीस आहा जाल्यार तो गोंयकार. आमकां वेर पर कॅपिटा इनकम हाय आहा, अदर सोशल इंडिकेटर्स आर हाय. पूण असल्यो वस्तू आयल्या आनी सरकार ताजेर कांयच उलयना. सरकार सुशेगाद आहा. लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी कॉलॅप्स जाल्ली आहा. कोण कोणाक मारता, केस रेजिस्टर्ड जायना, पुलिसाचेर दबाव फूल आहा. सो दीज आर बिकम युज्युअल थिंग्स. बट मेजर सिस्टेमीक प्रॉब्लेम्स समरायज करून एक टॉप 5 विशय काडपाक गेले. टॉप 5 विशय फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत जर गोंयचो गोंयची तरूण पिळगी जर गोंयांत उरचीच ना फुडें, म्हाका जाल्यार अशें दिसता की आनी 10 वर्सांनी आमी जेन्ना जाणटे जातले तेन्ना गोवा वील बी अ रिपब्लीक ऑफ ओल्ड मॅन, वील बिकम अ सिनियर सिटीजन सेंटर. तरूण पिळगी आसचीच ना. सगळे एवरीबडी वील हॅव मायग्रेटेड. सो अशी परिस्थितीन सरकार करता कितें आनी कोणा खातीर करता हो विकास? हो जो कितें ते विकसीत भारत आनी हे ते स्वयंपूर्ण ते आत्मनिर्भर ह्यो सगळ्यो वस्तू आयकुपाक बऱ्यो दिसता. दीज आर जस्ट क्लिशेज. खंयच ग्रासरूट लेवलाचेर हें पावूंक ना. खंयचो एक बेनिफिशरी सरकाराचे चमचे सोडून आनी बीजेपीचे जे हे आहा ते कोण ते कार्यकर्ते मेळावे हाडून तांणी दाखोवन दिला, आपल्याकूच खूश केल्या की सगळें बरें आहा. कोणूच बरो ना. तुमकां मेळपाक बीजेपी वाले येयले? 100% आयल्या. बीजेपी वाले आयल्याच. बीजेपी वाले भायल्यान फोनाचेर भिता ते तशें करून तांणी सांगलां. पूण हातून म्हजें पॉलिटिकल कांय नाशिल्लें. हांव तो म्हजे पार्टीच्या बॅनराचेर अंडर वचून करूंक ना. सगळे पार्टीचे लोक आयल्यात. थोड्यो वस्तू कितें आहा की त्यो आमी फकत प्रमोद सावंताक बोट दाखोवंक शकना. एक ओवर पिरियड ऑफ टायम ती वस्त जाल्ली आहा. सो ती इम्प्रूव करतलो जाल्यार चेंज कितें हाडटलो? आतां काणकोणान किडनी खातीर दुयेंस जाता. काणकोणच्याच लोकांक दुयेंस जाता. आतां हें कित्याक जाता? हें प्रमोद सावंता खातीरूच जाता अशें म्हणूंक जायना म्हजें. सो तें हें पयलीं जातालें, आतांय जाता. पूण सरकार तें रिसर्च डेव्हलपमेंट कितें करता तें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमकां दिश्टीच पडना. सो सरकाराचो इंटेंट, सिरियसनेस, सिन्सियरिटी टुवर्ड्स solving issues of the people of Goa is in doubt. And this doubt is not expressed by me as an opposition. It is heard by me from people who have come and talked to me. And those people are not politicians. Those people are laymen. ते आयल्यात आपलो एक हो विशय आहा तो मातसो काड म्हणटा. जे विशय आशिल्ले ते चड करून अशे प्रायवेट इश्यूज नाशिल्ले.
ते Public. जनरल इश्यूज जाल्ले ते तांकां दिसताले लोकांक लागपी आसले. लोकांक लागपी अशें आशिल्लें. ओके, पण तुम्ही आतां भोवले जशे BJP वाले तुमकां फोन करून वा मेळे बी म्हणटा पळय न्हू, हय. तशें कांय ओपोजिशन पार्टीकूय मातशें तुमी एकटेच गेले म्हणून मातशें दुखलेल्या भशेनशें दिसलें. पण आतां ते कितें तुका- करपाचें पळय हें हाका दुखता करप कितेंय केलें जाल्यार कोणाक नाल्यार कोणाक दुखताच. स्टेटस को म्हणटा तो जेन्ना ऑल्टर जाता तेन्ना स्टेटस कोइस्ट म्हणून आसता तांकां दुखताच. आज गोंयांत संवय कशी पडल्या सगळ्यांक की BJPचे 33 लोक आहा, ओपोजिशनाचे 7 लोक आहा, 33 आनी 7 बऱ्या भशेन जगतात, सुशेगाद आहा, ऑल इज वेल. हें ऑल इज वेल मानपी मनशाक दुखलां हांव गेला तो. हां, जो मनशाक कितें बदल जाल्ली जाय साधारण तुमकां धरता. ना हांव आतां म्हणटा की इट्स पार्ट ऑफ द सेम ग्रूप. द ग्रूप मायट फील बॅड, वॉट टू डू अबाउट इट. ताजें कांय करूंक शकना आमी. हांवें क्लियर सांगिल्लें आहा की काँग्रेसी कडेन आमचें कसलेंच काटकिसांव ना. पर्सनल कोण हाका एक दोग मनशांक जर इनसेक्युरिटी जाता जाल्यार आय कॅनॉट हेल्प इट. बट रिलेशन बिटवीन द पार्टीज हेज नॉट डिटिरियोरेटेड. आम आदमी पार्टीचे प्रेजिडेंटान म्हणल्यार हांवें सगळ्यांक बरोबर व्हरूंक जाय आशिल्लें. ते हांव सगळ्यांक बरोबर व्हरपाक हांव कोण न्हय. ऑन द कॉन्ट्ररी आम आदमी इज स्ट्रॉंगर देन मी. तांचे 2 आमदार, हांव एकलो आहा. सो बींग अ सिनियर MLA एटलिस्ट आय हॅव टू नो वॉट इट इज लायक. मनशाक समजूंक तरी जाय न्ही रे उलोवचे पयलीं की बाबा हो इश्यू अनाउन्स केल्ले आसतले, कोणी तुमच्या कडेन येवन बसलो जाल्यार प्रॉब्लेम नासलो न्ही. कांयच नाशिल्लो इश्यू. तितलेंच न्ही हांवें ते अमित पाटकराचे थंय जेन्ना एकूच टायमार 2 फंक्शनां जालीं तेन्ना हांवें तेंय सांगलें की ताणें जर आमकां रिक्वेस्ट केला कित्याक ताच्या बापायची जयंती आशिल्ली ती आमकां मागीर कळ्ळी. ती जर म्हाका पयलीं खबर आशिल्ली की ताच्या बापायची जयंती म्हणून हांव तो त्या दिसा पोस्टपोन करपाचो आनी खंय करपाचो आनी वी कूड हॅव शिफ्टेड. इट्स नॉट अ बिग डील. आनी आमचो पक्ष कितें वी कॅन डिसायड इन गोवा एट अवर लेवल. इट इज नॉट दॅट वी हॅव टू टेक परमिशन फ्रॉम समवेअर. ते इजिली एक रिक्वेस्ट केल्यार करूंक जातालें. आनी जर आमचें रिलेशन बरें आहा जाल्यार वॉट इज द प्रॉब्लेम. पूण तांचे कडच्यान तो रिक्वेस्ट येवंक ना. आनी देरफॉर ते दोनूय प्रोग्राम बरोबर जाले. ते संविधान बचावाच्यो खबरो उलयतात. आमी हांगा लोकांचे इश्यूज आयकूंक आयले. म्हाका दिसता म्हाका क्रेडिबिलिटीचे इश्यूजाचे प्रमाणे म्हाका अशें दिसता की पॉलिटिकल क्लासाची जर क्रेडिबिलिटी उरतली जाल्यार आमी मातशें आयकूंक जाय चड. 12 तालुके करता आसतना 40 मतदारसंघ जाले. सो अशें बेगिनी तुमी नोटीस केला की एके मतदारसंघातलो कोणूच येवना. जशें तुमी आतां बिचोले सांखळे वांगडा घेतले, धारबांदोड्या केपें वांगडा घेतले. एक सत्तरीतले बी अशें कोण पावले ना. हो जो विश्वजीत राणेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती रिपब्लीक ऑफ सत्तरी अशें दिसता. म्हळ्यार थंय कितें एकटो मनीस येवना. ना मनीस आयल्या पूण कितें आहा तुज्यान थंय कशेंच वचूंक जायना. तुमी वचपाक सोदताले. आमी वचूंक सोदताले थंय. आमी खूब ट्राय केलें. जागो मेळनालो. तुमचे थोडे रिपोर्टर पसून आमकां आदार करताले. जागो कसोच मेळना. जागो पयलीं कन्फर्म जाता मागीर जाग्याचेर रिथिंक जाता आनी मागीर म्हणटा तें आसूं म्हणून. सो तें कशेंच जायना. खूब डिफिकल्ट जाता. आतां तें आतां दुसऱ्या भशेन लोकांक आयकतलो सुद्दां जाल्यार तुमकां ना सामकें म्हणल्यार तें इट इज लायन ऑफ कंट्रोल LOC शी दिसता. ओके. ती लायन ऑफ कंट्रोल आहा की ती कशीच क्रॉस जावंक जायना आमच्या असल्या भायल्यांनी. ओके. आनी तुमी फोंड्यान गेले तेन्ना तुमी डायरेक्ट सुदिनाचेर एक ना सुदिनाचेर पळय हांव सुदिनाचें एक म्हणजे हें करता. सुदिनाचें हांवें बी तें टच करून म्हणलें सुदिनान चडूच ना हांव तुका एक सारांश एग्जांपल मातशी तुमी पॉलिटिकल हें दिता न्हू. एक लेट अस थिंक लावड. सुदीन म्हणटा सिनियर पॉलिटिशियन सडनली येता आनी म्हणटा की आमी पयले जाल्लो आमदाराक आमी मंत्री करचे ना. केन्ना तो मंत्री जातलो आतां? केन्ना जावपाचें? 2 वर्सां आहा मरे. सो ताजो अर्थ कितें की सुदिनाचो जागो खत्र्यान आहा. सुदीनूच एज अ मिनिस्टर मे नॉट इनपुट्स येता आसतले. येता आसतले आनी ताजे खातीर ताणें हें रिजोल्युशन घेवचें पडटा आतां. नाजाल्यार आतां घेवपाची गरज कितें नाका. एक सर्वसामान्य मनीस म्हणून तूं चिंत आनी टेल मी इफ आय एम रॉंग. वगीच ऑल ऑफ अ सडन एक सामको सिनियर पॉलिटिशियन एक गोंयची सगळ्यान ओल्डस्ट पार्टींतल्यान एक रिजोल्युशन घेता आनी म्हणटा की फर्स्ट टायमराक आमी मंत्री करचे ना. ताजो दुसरो आमदार आहा तो फर्स्ट टायमर आहा मरे. सो मे बी तो फर्स्ट टायमर जावपाचो आहा मंत्री. सो हाजेर फक्त उत्तर दिवंक शकता प्रमोद सावंत. ताणें सांगूं येता की विजय सांगटी फूट तो ओगे आमचे भितर फूट घालूंक सोदता. तें ताका ताणें अवश्य तें उत्तर दिवचें एंड द कंट्रोवर्सी वील बी सेट एट रेस्ट. टील देन माय स्पेक्युलेशन कॅनॉट बी थ्रोन इन द डस्टबीन.
तुम्ही आता गोंयभर भोंवले तितून तुमकां इतले विशय मेळ्ळे म्हाका दिसता सगळे विशय हांव आतां कॉम्पायल करतलो आनीक फ्रायडे ओ सॅटरडे म्हळ्यार हाज्या पूर्व संदेक लोकांक पेपरार वाचूंक मेळटलें कशें हांव ते इश्यूज रेज करतलो ओके कशें हांव एटेम्प्ट करतलो हे इश्यूज हे हांव अशे भशेन काडटलो हे हांव सारकें प्रॉपर म्हजो टायम टेबल हांव पयलींच पब्लीक येतलो आनी सपोज सरकार इतलें पसून करून म्हाका उलोवंक दिना जाल्यार पिपल्स एसेंब्लीचो कन्सेप्ट हांव इंट्रोड्यूस करतलो आनी इम्प्लिमेंट करतलो तुम्ही पयर बीएससीक मिटिंगेंतल्यान भायर सरोन गेले तुम्ही विशय इतले सगळे काढले पण सगळे मांडपाक तेच विचारपाक मांडूंक जर मेळना पळय लोकां मदीं गेलो लोकांचे इश्यूज आयकले लोकांक कांय पयशे दिवन हाडूंक ना लोक म्हणटाले लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसतालें की आमचो इश्यू रेज करचो आतां ताजो सुटावो जालो जाल्यार आनी खूश ते म्हजो जाल्यार सरकारा कडेन हें आहा म्हणणें आहा की सरकारान तें सेटल करचें आनी क्रेडीट घेवची की आमी केलें म्हणून अशें खुबदां सरकार क्रेडीट घेता आमी इश्यूज रेज केल्ले ते बसून पूण रेज केले घालतले की डिसिजनां येता पळयता रामनम पळय मरे राम मंदिर वही बनाएंगे जय श्री राम म्हणपी लोकांनी रामनवमीची सुटी दिनासले ते हांवें थंय बोवाळ करतकच रामनवमीची सुटी दिली ती दिली आतां म्हणटा आमी दिली म्हणून तशें हड्डे फुलोवन तुमी क्रेडीट घेतात जी वस्त तुमच्या मनान नाशिल्ली तीच सो आतां मनान नाशिल्ल्यो वस्तू पसून हांव पॉयंट आवट करता तुमी त्यो करा आनी लोकांक खूश करा धर तुमी म्हाका उलोवंक दिना हांव पिपल्स एसेंब्ली घेतलो तेच लोकांक आपयतलो म्हजे कडेन नंबर आहा त्या लोकांचे सगळ्यांचे जे म्हजे म्हळ्यार आयिल्ले तांचे पण तितून कितें फायदो पब्लिकाक सांगताले आमी हे इश्यूज उरले म्हणून ते इश्यूज घेवन आमी ते मतदारसंघान वतले हे जर पब्लीक इश्यूज सरकार जर आयकुपाक तयार ना हे इश्यूज घेवन आमी इलेक्शन करुया म्हणून फुडलें दॅट वील बी द पिपल्स मॅनिफेस्टो येवप कसो पिपल्स प्लॅन कसो येवप मडगांवा खातीर लोकांक कितें जाय तें आयकप आनी ते एका प्लॅनान घालप ते प्लॅन हांव करतलो आनी लोकां मदीं वतलो आनी लोकांक सांगतलो की तुमी आमकां आदार करा फुडें सरकार जर तें कामां सगळीं करता आतां जाल्यार म्हाका आय हॅव गॉट नो एजेंडा आय हॅव गॉट नो रायट टू गो टू द पीपल अगेन ह्या सगळ्या गोळा भितर न्हू युनायटेड ओपोजिशनाचो दॅट इज युनायटेड ओपोजिशन इज द वरी और इज द डोमेन ऑफ द ओपोजिशन लिडर सो ओपोजिशन लिडरान युनायटेड करपाक ट्राय करप आनी ताणें कितें करपाचें आहा तें करप ताका काय आमी साश्टांग नमस्कार गोविंद गावडे भशेन घालूंक शकना तो ताका जाय जाल्यार ताणें करप ना जाल्यार तें मार 7 जाणां मदीं 3 आमदार जाल्ले तुमीच आहा बाकी सगळे फर्स्ट टायमर ना फर्स्ट टायमराक इतलें पोजिशन मेळ्ळा तें केन्नाच गोंयच्या इतिहासान मेळूंक नाशिल्लें केन्ना मेळिल्लें तुवें केन्ना ओपोजिशन लिडर फर्स्ट टायमर पळयला केन्ना तुजे नॉलेजी प्रमाणे तुजे इतिहासान तुका याद येता आमदारूच 3 जाण फर्स्ट टायमर जालें मागीर ते फर्स्ट टायमर आमदारांक जर इतलें लोकांनी पांय पडचे पडटा की तुमी युनायट जाया म्हणून जेन्ना 24च्या इलेक्शनाक तुका रिजल्ट दाखयला लोकांनी की युनायट जाल्यार तुमी जिखता म्हणून धेंप्याक उडोवंक शकता म्हणून जाल्यार आनी कितें इट्स मोर क्लियर वॉट इज मोर क्लियरर दॅन दीस ट्रूथ इतलें आसून आनी तो सिनियर आनी ज्युनियर तो खंय येता इट इज बट नॅचरल दॅट यू हॅव टू युनायट इफ दे वॉन्ट टू युनायट दे युनायट अदरवायज पीपल वील फायंड ऑल्टरनेटीव इवन टू देम वॉट्स द बिग डील ऑल्टरनेटीव सी नो बडी इज फायनल इन पॉलिटिक्स तर एक नाल्यार एक मनीस ऑल्टरनेटीव तयार जाताच तुजे शिवाय चलचें ना अशें कोणेंच तें चिंतूंक जायना आपले शिवाय कोण ना म्हणून तितून त्या मध्ये आरजीन एक सांगले कंडिशनल आरजीचें लेटर तो म्हणटा लेटर बरयतलो अजून पावना ना म्हाका पावूंक ना आनी पावलें जाल्यार हांव ताचेर विचार करतलो प्रॉब्लेम विथ कंडिशन्स आहा ताजी पळय ताजें चड कॉम्प्लिकेट करप ना गोंयकार म्हणटा सादो मनीस व्हडलें तें हू इज अ गोवन तें गोवन अरे कॉन्स्टिट्युशनाचे प्रमाणे आमी मत मारतात हे कॉन्स्टिट्युशन आनी घटना आनी संविधान राखपाच्यो ज्यो खबरी उलयतात तांणी तांकां सांगूंक जाय की फायनली संविधानाचे हातूनच स्ट्रक्चराचे भितरूच आमी इलेक्शन करतात आनी तें इलेक्शन जिखपाचें आसता तें आतां तुका जिखूंक जाय काय दुसऱ्याक जिखून हाडूंक जाय तें तुवें पळोवंक जाय आनी लोकूय तुका वॉच करीत आहा आज जी म्हणटा 10% मतां पडिल्लीं एसेंब्ली इलेक्शनाक ती मतां तांची देंवली लोकसभेक देंवली ती कित्याक देंवली ती ताणें विचार करची ताणें अशें वायट कितें केल्लें देंवपाक आनी दर वायट करनासतना ओगीच देंवतात इनकम्बन्सी इज अ फॅक्टर बट इनकम्बन्सी मिड टर्म पोल आसलो न्ही तो इट वॉज नॉट आफ्टर 5 years
सो अशें तांच्या आमदारान कांयच केलें ना, ते न्हिदले म्हणून ती मतां कमी जाली अशें कांय न्ही तें. कितें तरी लोकांक दिसलें की तुमचें अस्तित्व तिसऱ्याक आदार करपाक आसा म्हणून लोकांनी कुशीक दवरलें. तुका वोट मारूंक ना. हें जर तुका कळना वा हें तुका समजुपाक त्रास जाता जाल्यार तूं राजकारणान तुका खूब टायम वचपाक जाय अशें जाता. आतां झेडपी इलेक्शन येता पण ह्या टायमा हो फॉर्म्युला वर्क जाता काय पळोवपाक जाता. टेस्टिंग टायम असो खंयचोय फॉर्म्युला कसोय चलोवपाक जाता राजकारणात. आपले सेल्फिशनेस सोडून दर फायनल तुका डेस्टिनेशन खंय पावपाक जाय तें जर तुवें चिंतलें आनी सगळें एक जावन जर तुका करपाची ती हें आसा इच्छा आसा जाल्यार तुका आय थिंक वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. 24 इलेक्शन हॅज दॅट गिवन दीस वन लेसन की जाय जाल्यार तें करूं येता. दर तांकां जाय जाल्यार तें जातलें. दर तांकां नाका हाजो अर्थ लोकांक नाका अशें न्ही. इलेक्शन काँग्रेस जिखूंक ना, इलेक्शन लोक जिखल्या. सो तशें जाल्यार लोकांक दुसरो कोण तरी आवाज येतलो, लोकांचो आवाज आनी कोण तरी जातलो आनी ते मनशा बरोबर लोक रावंक शकता. तुका जर तयारी ना जाल्यार एक जावपाक. ओके. आनी फायनल जर तुमकां ह्या जाता त्या 15 दिसाच्या सेशना भितर जर उलोवपाक मेळना जाल्यार तुमची वेगळी असेंब्ली हे ठरलेलें आहा. 100% पब्लीक असेंब्ली 100% तीच न्ही. आनी तो इशू तातूंत जर स्पेल आउट जालो ना जाल्यार ते कॉन्स्टिट्युएन्सीची असेंब्ली घेतलो थंय वचून. मडगांवान जर अशें आमकां हॅरेसमेंट केलो की लोकांक मेळूंक दिना, ऑफिसर येना, वर्ल्ड वायज मिटींग घेतलो अशीच असेंब्ली. आनी पण 70 वयतले. पळोवया मरे आतां जागो तूं हाड सोदून पळोवया मेळटा जाल्यार वचूंकूच जाय. सगळ्या कडेन वचपाक जाय. गोंय हे देश. एक तर गोंयान जर अशें एरियाज आहा की बाबा थंय वचूंक जायना म्हणून एक तर आसूंक शकना. तुम्ही पर्वरीची विधानसभा गाजयतले हे पावट ना जाल्यार भायर लोकांक गाजयतले काय ना ते गाजोवपाक ट्राय करतलो. आतां सरकार कितलो दितलो. आज आमचो स्पिकरूय बी एक टायमार बरो डेमोक्रेट आशिल्लो. स्पिकरूय आतां हे अनडिक्लेर्ड इमर्जन्सीचो पार्ट जाला आनी स्पिकराकूय आतां मंत्री जावपाचें आहा अशें दिसता सगळें जर पळयलें जाल्यार. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता स्पिकराचेरूय दबाव आहा आनी ताजे खातीर म्हाका डावट आहा की ते असेंब्ली फंक्शन करून दितले म्हणून. लोकांक जी उत्सुकता आसता तुमची लायव्ह असेंब्ली पळोवपाची ती लोकांची उत्सुकता आनी लोकांची उमेद मारपाचो प्रयत्न जाता तितलो सरकार करतले अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तुमची भायर असेंब्ली आसतली. भायर आसतली तांचे सामके आंगणान सगळ्यांच्यो नजरो तुजेर आहा विजय बाब. असेंब्ली उपरांत समज भायर असेंब्ली घेवची पडली ना घेतले शुअर घेवया. आयजूच तुम्ही 12 तालुके कंप्लीट केला आणि तितले भितर आमकां टायम दिलो म्हणून थँक्यू.